गोंयांत अजूनय इंडिया आघाडीचे चित्र स्पष्ट जाल्ले ना। काँग्रेसी बरोबर आशिल्ल्या विजय सरदेसायान आदींच हात वयर काढल्यात। लोकसभा वेंचणुकेक उबे रावन आमकां मतां फोडपाची ना, दुसरे वटेन आपूण इंडिया आघाडीचो घटकूय नाशिल्ल्याचे विजय सरदेसाय सांगता। पळयात खासा रिपोर्ट। त्या विधानसभा अधिवेशनाची रणनीती ठरवपा खातीर काँग्रेसीन सगळ्या विरोधी आमदारांची बसका आपयल्ली। आमी विधानसभेत एकठांय लढटले अशें सांगपी विरोधी आमदार लोकसभा वेंचणुके विशीं उलोवपाक तयार नात। विरोधकांक एकठांय हाडपी इंडिया आघाडी गोंयांत खंय पावल्या असो प्रस्न विचारतकीर विजयान कितें जाप दिली ती आयकात। India Alliance is a work in progress. You are it's a work in progress. No? So you are there in it. It's a work in progress. We don't know where it will go. It has started. The work has begun. but तुमका बाक्यांना कंसाड बाकरता time येऊ ना अजूनही maybe you are reading the newspapers. No, I have been. What is the progress of this India Alliance? So it's begun. I mean, say I'm not anybody to speak on behalf of the India Alliance. Okay. I cannot speak. No, I'm talking as far as his party is concerned. My party will not contest Lok Sabha elections. This is my personal. Oh, that's all. We have not decided that way formally, but I am of the opinion that we should not be spoilers. So my stand. काँग्रेसी प्रमाण गोवा फॉरवर्ड आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्स हे थळावे पक्ष विरोधान आसात। वेंचणुकेक उबे रावन आमकां मतां फोडपाची ना अशी भूमिका विजयान घेतल्या खरी, पूण दुसरे वटेन रिव्होल्युशनरी गोवन्सान मात लोकसभा वेंचणूक लढवपाची तयारी केल्या। पळयात आरजीचे भूमिकेविशीं आमदार विरेश बोरकार कितें म्हणटा ते। पळय ते आसा ते आमचे पार्टी डिसिजन आसा। पार्टी डिसिजन हेजे पयलीं तुमकां सांगलां आनी क्लियर कट सांगलां। तुवें तरी खुबशे क्वेश्चनय केल्ले आमकां, आतांय तूं करता, फुडेंय करतलो, बट तो डिसिजन आसा तो हेजे पयलीं सांगलेलो आसा आनी क्लियर। केंद्रात इंडिया आघाडीची चर्चा सुरू आसा। सिटां वांटपा सारखे म्हत्वाचे निर्णय अजूनय जावंक ना। इंडिया आघाडी फूस जायत म्हणून गोंयान आम आदमी पक्षान आपलो प्लान बी तयार करून दवरला। आयकात आमदार वेंझीचे म्हणणे। Of India Alliance is still happening. As I have mentioned clearly, we have got in the north a face ready, in the south a face ready. When India Alliance happened, whichever seat is been given, we have one person who is going to be there. Whenever India Alliance decides कि we seat sharing जे जातले, नॉर्था जातले, साउथा जातले, which share जातले, ते प्रमाणे आमके एक face ready हा. And we are ready to put up that face anytime whenever the India Alliance tells us. Depends on the discussion of India Alliance. But one thing is sure, we are not going to fight. 5 जाण 6 जाण एक टिकेटीक झगडपाक आम आदमी पार्टीन कोण तसो ना। सो वेन इंडिया एलायन्स डिसाइड्स की म्हणजे एक सीट शेअर जातले गोंयांत जावचे ना, ते डिसिजनाचे आमी वयतले। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।